नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। हय ना करून शेवटाक सोनिया गांधीची सभा काँग्रेसीन केली रद्द। सभे खातीर काँग्रेसीन कांपाल मैदान केल्लो बूक, वादळाचे केले निमित। चर्चेच्या पत्रकाचो मतदारांचेर जावचो ना परिणाम, अल्पसंख्याक भाजपाकच दितले मत। ड्रग्स नेक्सस प्रकरणाची स्वतंत्र तपास यंत्रणेवरवी चौकशी, श्रीपाद नायकाची विधाना। अल्पसंख्याक भाजपा वटेन शलोम सार्दिनाचे 3 कार्यकर्ते पावले चर्चिला म्हऱ्यांत, केला तृणमूल काँग्रेसीन प्रवेश। सगळ्या पक्षांचो भौशीक सभांचो धडाको। आणि दिवचल 70 पावसाक लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण, उपमुख्यमंत्र्यान केली पळोवणी। मजत करपाक आचारसंहितेची आडमेळी। आता खबरो विस्तारान। गोंयान पयलीच काबार जाल्ले काँग्रेसीक लोकसभेन तरी जीव मेळचो म्हूण गोंय काँग्रेसीन अध्यक्ष सोनिया गांधीची सभा घेवपाचो प्लान केल्लो। फाटले जायते दीस ही सभा घेवपा खातीर प्लॅनिंग चलताली। हे सभेचे नियोजन करपा खातीर काँग्रेसीचो केंद्रीय निरीक्षक सिद्धार्थ पाटील गोंयान आयिल्लो। सभा घेवपा खातीर काँग्रेसीन कांपाल मैदानय बूक केल्लें, मात शेनवारा उसरां गोंय काँग्रेसीन सभाच रद्द केली। निमित सांगले ते वाळपय दिवचल पडिल्ल्या पावसाचे। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण लोक जमचो ना म्हूण सभा रद्द केल्या। गोंय काँग्रेसी खातीर सामकी लजेची गजाल घडल्या। उमेदवारांचो प्रचार करपा खातीर नियोजीत केल्ली सोनिया गांधीची सभाच पक्षान रद्द केल्या। सभे खातीर काँग्रेसीन कांपाल मैदान बूक केल्लो, पूण ही सभा जातली वा ना ताचेर दुबाव आसलोच। मिटिंगेक कार्यकर्ते आनी समर्थक जमतले वा ना ताचेर दुबाव आसलो। निमणो काँग्रेसीचेर सभाच रद्द करपाचो वेळ आयलो। प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान सभा रद्द करपा खातीर कारण दिला ते पटपा सारके ना। आमची मीटिंग आसली 8 तारखेर जिमखाना ग्राउंड पणजे, जे काल मड वादळ आयले, बिचोली आनी 70 आमचे 4-5 हजार लोक थंय येवपाचे, थंयसान येवपाचे आसले मॅडमांची मिटिंगेक। आमचे लोक आनी काँग्रेसमॅन वर्कर्स थंय इन्वॉल्व आसा इन रिलीफ वर्क। म्हणून जेन्ना आमी हायकमांडाक सांगले अशें चल्लां, आमी मिटिंग कॅन्सल करू म्हणून सांगू ना। मॅडमीन स्वता डिसिजन घेतलें की आपूण कॅन्सल करता, कित्याक थंय काम चलना, रिलीफ वर्क चल्ला म्हणून। हाका लागून मॅडमीन स्वता ही कॅन्सल केली विजीट। आमकां जाय आसली ती आयिल्ली। शेनवारा सांज मेरेन काँग्रेसीन सोनिया गांधीचे सभेचेर निमणो निर्णय आयतारा घेवपाचे थारायल्ले, पूण निमणे परिस्थितीचो अंदाज घेवन शेनवारा उसरा बसका घेवन सभाच रद्द केली। इतले मजगतीं काँग्रेसीन आपलो जाहीरनामो जाहीर केलो। गोंयाक खासा दर्जो, खण प्रलंबितांक मजत, दोट्टे नागरिकत्व आनी ड्रग्स प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन काँग्रेसीन दिला। We want special status category to protect Goanness, the Goan laws, especially which are being diluted by Mr. Pariyakar, and we want to retain the land, especially the Comunidad land, the Gaonkari system, and the tribal land of Dangar, Gaonkars and Velips. पूण ज्या मुखेल मुद्द्यांचेर काँग्रेसीचो उमेदवार वेंचणूक लढटात, त्या मोपा विमानतळाच्या मुद्द्याचेर काँग्रेसीन मतदारांक काळखान दवरल्यात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। धर्मनिरपेक्ष पक्षाकच मत मारात ह्या चर्चेच्या पत्रकाचो मतदारांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना असो विस्वास भाजपाचो उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायकान उक्तायला। केंद्रांत भाजपा सत्तेर आयली जाल्यार ड्रग्स नेक्सस प्रकरणांत स्वतंत्र तपास यंत्रणेवरवी चौकशी करपाचें उतर श्रीपाद भाऊन दिला। पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। धर्मनिरपेक्ष पक्षाक मत मारात असो प्रसार करपी पत्रक चर्चीन कांय दिसा पयलीं उजवाड आयिल्लें। हाचेर श्रीपाद नायकान प्रतिक्रिया दिल्या। लोकसभा वेंचणुके वेळार भाजपाक अल्पसंख्याकां कडल्यान चड मतां मेळटलीं असो विश्वास श्रीपाद भाऊन उक्तायलो। चर्चीच्या पत्रकाचो मतदारांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें तो म्हणटा। सर्क्युलराचो कांयच उपयोग ना। म्हाका दिसता न्ही
की गेल्या फावटी जो आमकां सपोर्ट आशिल्लो मायनॉरिटी कडल्यान ताजे पेक्षा आनी मायज सपोर्ट आमकां मेळटा. कारण हांव प्रत्येक आमी तशें देवळांक वता तशें प्रत्येक चर्चीक वता, मशिदीक वतात आनी ज्या हातूंचे आमचे फादर ज्या हेजे ज्या पद्दतीन ते आमकां आशिर्वाद दितात ते खरें मना पासून मागीर ते कळटा न्ही शेवटी. आनी त्यामुळे कसलोच परिणाम ताचेर जावन आनी तातूंत त्या हातूंत स्पश्ट म्हणिल्लें ना आर्च बिशपान कोण कॉम्युनल कोण सेक्युलर कांय म्हणिल्लें ना. आनी म्हाका दिसता इतलेंच की आज जर कॉम्युनल कोण पळयत जाल्यार ह्या आमच्या सगळ्या जाती मदें वाट लावपी भेद घालपी ही काँग्रेस आसा हें लोकांक आज पटिल्लें आसा. आनी म्हणून तांकां म्हणपा आसतलें ते हे कॉम्युनल हे काँग्रेस आहा म्हणून, भारतीय जनता पार्टी न्ही. सर ना नहीं वो तो अच्छी तरह से बड़े आशीर्वाद देते, छोटे नहीं. ड्रग्स नेक्सस प्रकरणाची स्वतंत्र तपास यंत्रणेवरवीं चौकशी करतलो अशें श्रीपादान सांगलें. दर्यादेग वाठारांतले भाजपाचे आमदार ड्रग्स वेव्हारांत घुसपल्यात ह्या काँग्रेसीच्या आरोपाचेर ताणें ही प्रतिक्रिया दिली. वो जो ड्रग रैकेटिंग जो कुछ चल रहा है और वो कांग्रेस ने उसको हवा दी थी, हमारी सरकार उसको कंट्रोल और यहाँ से हकालने के लिए कोशिश कर रही है. और इसे आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत जब मिलेगी, सत्ता मिलेगी, तभी वो इजी होगा, वो हम करेंगे. यस व्हॉटएवर रिक्वायर दॅट वी विल डू. दाबोळे विमानतळासावन नौदळाक दुसरे कडेन व्हरपाची गरज ना अशें श्रीपादान स्पश्ट केलें. आमी तांकां नेवी थंयच्यान काडूंकूच शकना, कारण आज मुंबय जो एअरपोर्ट आसा, मुंबय बंदर आसा, ताका बॅकिंग म्हणून गोंयचो एअरपोर्ट नेवी कडेन आसणें आवश्यकता, देशाचें संरक्षण म्हणून. आनी म्हणूनच मोपा कडेन ताका लागून आमी मोपा कडेन वतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. दक्षिण गोंयांतलो अपक्ष उमेदवार शेलॉम सार्दिनाच्या 3 मुखेल कार्यकर्त्यांनी शेलॉमाक सोडून तृणमूल काँग्रेसीन प्रवेश केला. तांणी तृणमुलाचो उमेदवार चर्चिल आलेमावाक तेंको दिला. ह्या तिगूय फुडाऱ्यांच्या हजेरेन चर्चिल आलेमावान मिडियाक ही माहिती दिली. बापायक तिकेट दिवना म्हूण बंड करून अपक्ष उमेदवार म्हणून वेंचणुकेक राविल्ल्या फ्रांसीस सार्दिनाचो पूत शेलॉम सार्दिनाचे 3 मुखेल वावुरपी ताका सोडून गेल्यात. शेलॉम भोंवन शेलॉमान गेले कांय जावपाचें ना. त्या पासत ते म्हजे बरें येयले, सर आमी तुका सपोर्ट करता, कित्याक आमकां जाय ही न्यू पार्टी गोंयांत हाडपाक. ही न्यू पार्टीचेर झेरोल गोंयकारांचो फुडार जातलो. आनी कित्याक चड गोंय कित्याक येयले, टीएमसी पार्टी पळय म्हणटा ती एक सेक्युलर पार्टी मेळ्ळी. लोकांक चर्चिल आलेमाव जाय म्हूण आमी चर्चिलाक तेंको दिता अशें किस्तोदियो डायसान सांगले. ते लोक सांगपाक लागले की हे पावटी काँग्रेस नाका ना बीजेपी नाका, जाय चर्चिल म्हणपाक लागले. तेका लागून आमी वेगवेगळे डिसिजन घेतले आनी बाब चर्चिलाक सपोर्ट करपाक. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.